नमस्कार. रिडिस्कवरी ऑफ गोवाच्या ह्या भागात तुमकां सगळ्यांक रोहित फळगांवकाराचो माये मोगाचो येवकार. आमी ह्या भागात रिडिस्कवर करया एक वेगळी तरेची कल्चरल हेरिटेज. अशी एक कल्चरल हेरिटेज जी आज ना जायत गेल्या आणि ती कांय वर्सां फाटीं किंवा कांय काळ फाटीं गांवचे किंवा गोंयचे लोकांचे लक्ष आपले कडेन वेधून घेताली. टू नो वॉट इज दिस कल्चरल हेरिटेज इज ऑल अबाउट, आमी त्या गांवांत वचून आज आमी भेट दिवया. सो लेट अस डिस्कवर, लेट अस रिडिस्कवर what we are on the verge of losing. कालो हे लोक प्रकारांत लाकडी तोंडां तशेंच कपड्याची तोंडां घालून नृत्य आनी नाटक करपाची प्रथा गोंयांत आसा. आज हो लोक प्रकार जवळ जवळ ना जायत गेला. हे लोक प्रकाराच्या सुरवातीक जे जे कपडे किंवा जे जे कॉस्ट्युम्स हे काल्यांत वापरतात, जी जी लाकडी तोंडां तशीच कपड्याची तोंडां हे काल्यांत वापरतात, ताजी पयलीं पुजा करतात. सगळे कलाकार देवळाच्या फाटल्यान वचून हे तोंडांची पुजा आनी आर्त करतात. ताजे नंतरूच हे काल्याची सुरवात जाता. The cultural heritage what I am talking about is called as Kalo. Kalo हो एक प्रकार आशिल्लो जाका आमी फॉर्म ऑफ फोक थिएटर किंवा फोक डान्स कम थिएटर अशें म्हणपाक हरकत ना. कांय शतकां पयलीं किंवा कांय वर्सां पयलीं हो प्रकार पळोवपाक देवळांत लोकांची गर्दी जाताली. पूण आज मात ती सिनारियो किंवा तो सीन आमकां गोंयांत दिश्टी पडना. इट इज जस्ट बिकमींग एक्सटिंक्ट. सगळे कडेन जर तुमी वचत, तर प्रत्येक देवळांनी जर तुमी वचत, तर कालो नांवाचो एक उत्सव किंवा त्या खातीर एक दीस मार्क केल्लो आसता. पूण आज तो पारंपारीक कालो मात जायना. कालो म्हणजे नेमको कितें हें आमी फर्स्ट पळोवया आनी ताजे फाटल्यान कांय तज्ञांची किंवा कांय जाणकारांची मतां आयकून घेवया. सो लेट अस फर्स्ट गो एंड सी वॉट इज दिस कालो ऑल अबाउट. कालो म्हणजे कृष्णान
जो गोरगो राखच्या वतालो तेन्ना तांणी सगळी गवळ्यांक आपापले कितें तरी खाद्यपदार्थ जे हाडटाले ते आमी एक कडेन करून खावया अशें म्हणून सांगलें आनी ते अनेक प्रकारचे पदार्थ एक कडेन करता पळय न्ही त्याक काल म्हणटात. त्याची परिभाषा आसा काला आनी तो काल वांटप. तर हे काल करतना ते सगळ्यांक खावच्या आडी ती शिदोरी सोडटाले आनी ते सगळे एक कडेन करताले आनी ते कालयताले सगळे एक कडेन. ते कालयताले म्हणटा काल म्हणटात. आनी हो काल कालयतना काही नुस्तें ती हाडलें वाटलेशें न्ही ते मजे मजे करताले कथ करताले. हो शंखासूर कालो हो खूब जुनी हाका परंपरा आसा. हजारो वर्सां पयलींसून हो कालो सुरू आसा अशी जाणवता. कारण लाकडी मुखवटे घालून लोकनाट्य सादर करपाची जी हें आसा ती हजारो वर्सांची ताका जुनी परंपरा आसा. अशे जागरांकय बी अशी मुखवटे लाकडी मुखवटे घालून हें करतात जागरी करतात. तर ही शंखासुराचो कालो आमची ल्हानपणासून आमी पळयत आयले. आमकां ताजें खूब आकर्शण. म्हजो बापूय बी हरदासपण करतालो पयलीं आनी त्या वेळारसून आमकां ह्या काल्याचें खूब आकर्शण. बरीचशीं वर्सां आमी जवळ जवळ 5-7 वर्सांचो आसतनासून पळोवपा लागिल्ले आनी मागीर काही वर्सां नंतर तो बंद पडलो. कालो हो लोक प्रकार प्राचीन काळापासून गोंयांत अनेक शतकां पासून मनयल्लो वता. चड करून ह्या काल्याची सुरवात जाता ती कार्तीक म्हयन्यात म्हणजे दिवाळेचे नंतर. कार्तीक म्हयन्याची एक रात भोवतेक ती चड करून आसता पुनवेची रात. हे राती कालो हो प्रकार सादर करपाची एक प्रथा गोंयांत आशिल्ली. पूण आज तशें मात ना. गोंयच्या कांय भागांनी हो प्रकार अजुनूय सादर करतात पूण तो संपूर्ण सादर करनात. ताचे ल्हान ल्हान भाग करतात. कांय गांवांनी तर कालो हो एक नांवूच दिल्लें वता त्या राती खातीर पूण थंय ऑर्केस्ट्रा किंवा मराठी नाटकां जातात. कालो हो प्रकार एक्झॅक्टली कितें आशिल्लो हो जाणून घेवपाचो आमी बी प्रयत्न केलो. काल याचा अर्थ ह्या कार्तीक म्हयन्याक विष्णूचो प्रबोधोत्सव उत्सव म्हणजे पयली आषाढ एकादशी शयनारंभ म्हणटात तेन्ना विष्णू शयन करता आनी कार्तिकी एकादशीक प्रबोधोत्सव म्हणटात. परत विष्णू उठयतात आनी हे उठयले नंतर तुळशी विवाह वगैरे सगळी गोष्टी जातात आनी ताजे नंतर वनभोजन म्हणून जाता आवळी भोजन म्हणून जाता. त्या आवळीच्या वनात वचून देव थंय वता त्यांची पुजा अर्चा जाता आनी ताजे नंतर पालखेंत बसून देव येता आनी वेगवेगळी त्या वेळार उत्सवाच्या निमित्तान देवाली जी चरित्र आसात देवान जे विष्णून जे दशावतार घेतिल्ले आसात. अंबरीशाक दुर्वासाचो शाप जावन ते आपल्याले भक्तां रक्षण करचे खातीर देवान ते सगळे गर्भवास अंबरीशा कारणे गर्भवास सोशिशी असो उल्लेख आसा. तर ते दशावतार भगवंतान जे घेतले त्या दशावताराची आठवण म्हणजे नाट्यरुपांत हे देवाच्या समोर सेवा ह्या रुपान सादर करपाची ही भागवतात त्याची हें सांगिल्लें आसा. ती एक विष्णू पुजेची किंवा विष्णू सेवेची पद्दत आसा. ती विष्णूची आराधना आसा. कालो हो प्रकार बेजिकली ते दिसा रातीक करताले म्हणजे ते जे दिसा पुनव आसताली कार्तीक म्हयन्याच्या ते दिसा रातीक हो भोवतेक देवळांनी करताले. ऑफकोर्स कांय कडेन हे रातीचो अपवाद आसा म्हणजे सगळेच कडेन तो कार्तीक पुनवेच्या राती करता असोय ना. कालो हो प्रकार एक लोकनाट्याचो प्रकार असो हांवें पयलीं सांगिल्लो. हे प्रकारांत लाकडी तोंडां किंवा लाकडी मुखवटे घालून आनी तशेंच ताजे बरोबर कपड्याच्या मुखवट्यांचो वापर करून लोकनाट्य सादर करताले. भोवतेक हे लोकनाट्य विष्णूच्या दशावतारांचेर कॉन्सन्ट्रेटेड आसताले. कालांतरान हे दशावतार दाखोवपाची प्रथा किंवा दशावतार दाखोवपाची जी सिक्वेन्स आशिल्लें तें बंद पडलें. तें कित्याक बंद पडलें हाजे फाटलें रिजन मात आमकां खबर ना. पूण आज जो कितें आमकां कांय ठिकाणी जो कालो मेळटा तातूंत हे विष्णूचे कांय अवतार दाखयल्ले वतात. सो कालो हो नांव कशें पडलें हें आमी जाणकारां कडल्यान आतां आयकलेंच. कालो हो प्रकार जो आसा तो रातचो करतात. सो ताका लागून रातचे काळखी राती तो कालो करतात म्हणून कालो काय खूब तरेची तातूंत पात्र दाखयतात म्हणून तो कालो. हाजे अशे क्वेश्चन अशे जे अनआन्सर्ड क्वेश्चन्स आसात ते अजुनूय आमकां सोदून काडपाक जाय. कांय ठिकाणी अशें म्हणटात की हाका रात कालो म्हणून पयलीं नांव आशिल्लें म्हणजे तो रातचो करतालो. दक्षिण गोंयांत हाका संकासूर कालो म्हणटात. तशेंच काल्याक दशावतारी कालो अशें अनेक ठिकाणी म्हणटात. सो हे काल्याची पात्रां किंवा हे काल्याचे जे सिक्वेन्स आसा
तो आतां मी हळू करून तुमच्या मुखार दाखयतले. ब्राह्मण दायरे मुसलमान आम्ही स्नान संध्या सोडून दिली आम्ही किताची संगत झाली. गजानन महाराज आहेत. मागून नाही पुढून बघा पांढरा दिसा हा गजाननाचा सुंदर असा एक मुकुट आहे. हे गजाननाची सुपासाची दोन कान आहे. ही गजाननाची लांब सोंड आहे. हे गजाननाचे हात आहे. हे हात आहे. हे गजाननाचे पोट आहे. पोट आहे. आणि हे गजाननाचे दोन पाय आहे. आणि त्या पाय